आदर दिवन आमकां फुडें ना हाडलो. तेन्ना आमी जिताक उलो मारलो आनी जितान येवन आमकां जायते बरें केलें. आख्खे कॉपेल न्याय करून दिले. इतले लाख तेणें घातले. सो ह्या भावाक तो म्हाजो भावा भशेन तो म्हाज्यान खूब ल्हान, पूण हांव ताका म्हाज्या काळजांतल्यान ताका हांव मनांतल्यान ताका हांव आर्गां दितात देवाक. ह्या भावाक तेणें आमचेशी धाडला आनी तो आपल्या खोशेन येवन जेजूची खोशी आयली म्हणून हो म्हाजो भाव ह्या हेतून येवन आमचे कॉपेल तेणें इतलें बरें केलां. जी येता वयता ती म्हणटात हे कॉपेल इतलें बरें जालां इतलें बरें जालां. आनी तेज्या फुडें आनीक एक आमच्या पावसान न्हू एक झाड पडलेलें आनी थिंगा कितलो लोक येवन त्या झाडाक ट्राय करताले कातूंक, बट नोबडी कॅन डू इट. बट दीस जीत हॅड कम समबडी टोल्ड आनी तेणें वचून तें कातरून थिंगसान मनीस अरेंज करून तेणें आमकां तें झाड कातरून घरार पडलें सगळें झाड कातरून तेणें आमकां त्या घराब्याक ते आदार दिलो ते. आनी तेंच आनी जायते आनी सांगोचें आहा. आयज आमी फटकरून हांवूच समज सपोर्ट इन केस मेली जाल्यार म्हाजी फॅमिली बॉम्बे आहा, थोडी आहा आनीक सो तुका ते मॉर्ग अरेंज करून इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. तुका कितले जाय पयशे लायक 2 दिसांक बी कितले 30 or 25,000 इतले सांगता. सो आमच्या सारकी मनशां वी कॅनॉट अफोर्ड दॅट. सो दीस ब्रदर हो जीत भाव सगल्यांक पावता आनी दाखयना ते आपूण कोत्ता म्हणून, बट पीपल आर टॉकिंग अबाउट हीम. जेंचे कोणें केला पळय ती सांगतात. 130 डिफरंट विलेजींतल्यान कॅथलीक कम्युनिटीची महिला आहात ही भायर सरलेली आहात आयज आनी तेंचो सपोर्ट तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट दाखयलो एमजी पक्षाक आनी खरें बरें दिसता. आयज राघोबा गावडेनूय 30 वर्सां काम केलां एमजी पक्षाक आनी तेणी एनावन्स केलें की तेणी सांगलां की फर्स्ट टायम हिस्ट्री ह्या कॅथलीक कम्युनिटीची महिला जेंट्स आसले पूण आतां कॅथलीक कम्युनिटी महिला फर्स्ट टायम भायर सरल्यात आनी इतल्या व्हडल्या संख्येन भायर सरल्यात. खरेंच धन्यवाद म्हणटा तांकां. तेंच्यांनी आयज म्हाज्या बद्दल तेंच्यांनी तांकां कॉन्फिडन्स दिसला की हांव कितें तरी तेंच्या खातीर करतलो म्हणून आयज ती आमकां जॉयन जाल्यात. खरेंच हांव कॉंग्रेच्युलेट म्हणटा तांकां आनी एमजी पक्षान हांव प्रवेश केलो धन्यवाद. आमदाराच्या विरुद्ध हे वारें गेलां हे तांकां कळून चुकलां. आज फर्स्ट टायम हांवें तुमकां वचून म्हाज्या भाशणांत सांगलां की 20 वर्सां जाल्यार हांव सक्रीय काम करता. ह्या म्हाज्या 20 वर्सां सक्रीय कारकिर्दीत फर्स्ट टायम ख्रिश्चन कम्युनिटीची लेडीज इतल्या संख्येन फुडें येतात आनी आज नियरली 130 बायलांचो प्रवेश जाला आनी 8 दिसांनी यूथ विंग आहात ते ख्रिश्चन कम्युनिटी यूथ विंग सक्रीय जातले आनी तेंची कमिटी आमी जाहीर करतले. एकंदरीत वातावरण अशें आहा की सध्या फक्त जॉब म्हणून खंय तरी आमदाराच्या ऑफिसा कडेन लोक उकमळटात, जाल्यार आमदार हो कोणाक नाका. दयानंद सोपटे हेच्या विरुद्ध वातावरण केल्लेल्यान